मार्काप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 4 अध्याय 26 तावन 29 वाक्य म्हणसर वाढोन येवच्या बियाची ओपार जेजून परत्यान मुळे देवाचे राज हे परी म्हणयेत. एक मनीस आपल्या शेतांत बी ओमता. दीस वा रात तो न्हिदोन आसूं वा जागो आसूं तें किर्लाता आनी वाडटा. आनी हें कशें म्हूण तस्सो नेणा. भूंय आपले सक्तीस फळ दिशें करता. पयलें पालवी, उपरांत कणस, शेकी कणसान भरलेली धानी. पूण फळ फिकतस त्या लुवणेक तयार जाला देखून तो कोयती घालता. देवाचे उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्त. मोगळा सुमयान जिसू हें उतार म्हणटा आसतना तुजी दैवीक सकत आमचेर देवन येवं दी. पवित्रात्म्याच्या सक्तीन हें उतार वंटोवन घेवंक आनी हें उतार आयकतल्या हर एकल्यान थंय हें उतार तांच्या जिवितांत रोमोवन फळां येवन वाडोवन बरीं फळां दिवंक कृपा दी सुमया आनी आशिर्वादीत कर. आमीन. आयच्या दिसा आमी एक ओपार विशयंत नियाळ करन आसा. आनी ती ओपार जावन आसा मनीस बी आपल्या शेतांत ओमता. हांगासर आमी पळयलें जाल्यार सर्वेस्पर देव ह्या देवाच्या राजाक एक स्वाभाविक नैसर्गिक उदाहरण दिता. जेजू सांगतेसतना सर्गाचें राज म्हळ्यार एक खार हा बरी, एक खार दवरल्या बरी म्हणटा आसतना, कित्याक त्या मनशान कर नासा. या जावं करो एका रॉकेटा बरी, या प्लेना बरी, एका शिप्पा बरी, एका गॉडरेजे बरी सांगतेसतना जेजू म्हणटा एक स्वाभाविक विचार लोकां मुखार सांगता आनी म्हणटा एक बी एकलो मनीस शेतांत तें ओंपुल्ल्या बरी. हांगासर आमी पळयलें जाल्यार ह्या बी वाडटा आसतना एक वेवस्थीत रितीर तें फळ दिता. पळयत पुस्तक म्हणटा पयलें थंयसर ओंपोवंक जाय. ओंपल्या उपरांत थंयसर पयलें पालवी येवंक जाय. पालवी आयल्या उपरांत थंयसर कणस येवंक जाय. कणस आयल्या उपरांत थंयसर धानी जावंक जाय. धानी जाल्या उपरांत तें लुवणेक तयार जावंक जाय आनी उपरांत मात्र कोयती घालूंक जाय. जर तर कोयती पयलींच घाली जाल्यार कांयच मेळना, कांयच मेळना. मुस्तुपुटी आमच्या जिवितांत आमी असली एक वेवस्थीत रिती विशयंत आमी चिंतिना. उदाहरणाक काजारी जिवीत हर एकल्या आमी जाणाव. पूण मुस्तुपुटी काजार जावच्या पयलेंच सोलो आनी चली लैंगीक संबंद दवरतात आनी उपरांत काजार जातात. आनी हाचे वरवीं साबारपोटी आमी पळयता काजार जाल्या उपरांत मुस्तू वर्सां लव करतात तीं काजार जातात. तरी पूण काजारी जिवितांत तांकां ताजे उपरांत समाधान ह्या म्हणलें ना. मुस्तुपुटी कालावटो करून पडून आसतात. मुस्तुपुटी म्हाका आनी तुका जाय पुरतो आदाय येता. पळयत पुस्तक म्हणटा पयलें फळ सर्वेस्परा देवाक समर्पी. पूण हांव आनी तूं कितें करता म्हळ्यार पयलें आमकां उपयोग करता, मागीर उरलें काण देवाक घालता. पळयत पुस्तक म्हणटा दांत एक वंटो पयलो तो देवाक समर्पी म्हूण सांगल्यार हांव आनी तूं म्हजें तें आनी तुजें तें कितें आसा तें पयलें आमकां उपयोग कर, आमकां जाय जाल्ले बरें उपयोग कर, मागीर आमी देवाक दिवचें. आमी सबार पोटी आमी पळयता.
मुस्तबोटी आमी पळयता पळयत पुस्तकांत जाय तितलीं हाका उदाहरणां आसात. स्वामी जेजू आपणें कितेंय केलें जाल्यार पयलें देवाक अर्घां दितालो, उपरांत तो कितें काम करतालो. आमच्या बापा आमी मागणें पळयलें जाल्यार पयलीं आमी देवाक अर्घां, आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पळय जावं म्हळ्यार देवाक अर्घां, देवाक आमी ताजें वर्तें म्हूण आमी होगळशिता. मागीर म्हणटा आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, मागीर आमी आमचे विशयेन आमकां मागणें करता. 5,000 जाणांक जेजून तें जेवण दिल्ल्या वेळार तो हुंडे आनी मसली ते घेवन स्वामी जेजू देवाक पयलें अर्घां दिता आनी उपरांत ते सगळ्यांक वांटून दिता. पूण हांव आनी तूं म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मागता आसतना पयलें आमची लांब पट्टी तें मेळ्ळ्यार मात्र हांवें आनी तुवें अर्घां दिवचें. हांव आनी तूं चिंतना की आज हांव आनी तूं स्वास काडनासो जाल्यार साबार जाण तांकां स्वास करचें आयचे दिसा भागस मेळोना. साबार जाण वेंटिलेटर आसूंक बरो, साबार जाण आस्पत्रेंत आसूंक बरो, साबार जाण विविध कश्ट नश्टांनी आसूंक बरो, तरी पूण सर्वेस्परा देवान म्हाका पयले सुवातेर आज म्हाका हें मागणें आयकूंक करपा दिल्या. हांव एक स्वस्थ जावन एक उठलां, म्हाका इशी दिसान वचूंक अवकाश दिला. देवाक पयलें अर्घां दिवचें म्हजें तें आनी तुजें तें कितलें आसा म्हणलें सवाल. पयत पुस्तक म्हणटा पयलें देवाक अर्घां दी आनी ताजे उपरांत तुजी पट्टी मागण्याचें हाडणें. पूण आमचें चलतें जिवन मोगाचें न्हू, पयलें आमी मागणी लांब आमी मागणी म्हळ्यार आमकां तें जाय हें जाय पुरो सांगता, मेळ्ळें जाल्यार मागीर देवाक अर्घां म्हणटा. खंय सर्गी आज हांवें आनी तुवें मोगाचें न्हू एक चिंता 28 जावन आसा. हर एकाकी एक वेवस्थीत वांजेलांत कितें दाखोवन दिल्ली रीत आसा, त्या रिती प्रमाणे गेल्ल्या वेळार हांव आनी तूं फळां बरीत जावंक शकता. दुसरें आयच्या ह्या वापारीन आमी शिकता सोंसणीकायेची म्हाका आनी तुका गरज आसा. मुस्तबोटी हांव आनी तूं भिंगल्ल्या कुडले फळ जायचें म्हणलो आशा. हांव आनी तूं मागता, आज मागलें एक हप्तो मागलें कुडलें म्हाका मेळा आसाय, म्हजें तें सोंसणीकाय ना. जर तर हांवें उदाहरण दीन, एक भुरगें ह्या भुंयक येयल्यार लगभग आवयच्या पोटांत एक 9 म्हयने म्हणे आसा, 6 म्हयने जावन एक 9 म्हयने आसता. जर तर म्हाका अर्जंट भुरगें जायचें म्हणून 1 म्हयन्याची गुरवारेचे 9 जाणांक रावयलें जाल्यार 9 जालीं, ते टोटल केल्यार 9 जातात. त्या देखून म्हाका भुरगें जायचें म्हळ्यार जाता की जायना. कित्याक म्हळ्यार एक वेवस्थीत रितीर ती वाड आवळ जावंक आसा. ती वाड आवळ जाल्या उपरांत मात्र थंयसर भुरगें ह्या भुंयक येवंक साध्य आसा. आमच्या जिवितांत सांबार पुटी म्हाका तुका कळीस जायना. कित्या खातीर थोड्यो संगती आमच्या जिवितांत घडोवन आसात म्हणलें कळीस जायना. तरी पूण सर्वेस्पर तें गडाशें करता आनी हांव आनी तूं सोंसणीकायेन रावोंक तो आशेता. पयत पुस्तकांत आमी जाणा अब्रामाक 100 वर्सां जाल्यार लगभग 100 वर्सां जालीं ताका भुरगीं जावंक ना. तरी पूण सर्वेस्पराच्या दृश्टेंत थंयसर कांय वेळ जावंक नातलो. अब्रामाच्या दृश्टेंत तो प्रायवंत तरी, साराच्या दृश्टेंत तो प्रायवंत तरी, देवाच्या दृश्टेंत थंयसर वेळ जावंकूच ना. आनी त्या मनशाक ना भुरगीं जावचें अवकाश आशिल्लो. आनी त्या देखून सर्वेस्पर देव ताका आशिर्वादीत करता. म्हळ्यार सर्वेस्परा देवाच्या दृश्टेंत मनशान लेखचे तसलो वेळ काडली. सर्वेस्परा देवाच्या दृश्टेचो वेळच दुसरो, हांवें आनी तुवें चिंतसो वेळच दुसरो. आमकां थोडें अर्जंट जाय पूण देवाच्या निर्मोण्या प्रकारे थोड्या वेळा उपरांत जाय जावंक पुरो. जाय रचितू 12 वर्सां जावन रक्तस्रावाची कश्ट नासली, त्या स्त्रियेक बोगलें जावंक पुरो. म्हणजे कित्या खातीर पिडा गूण जायना जावंक पुरो. देवाचो वेळ आशिल्लो. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत सुवार्ता परगट करता आसतना थवळ ती स्त्री साबार लोकां मदें येवन त्या वेळा आपडता आनी थंयसर तिणें गूण जायचे आनी तिणें ताका साक्षी जावंक पुरो. जाय तितल्या डॉक्टरांचें तिणें वखद तिणें घेतिल्लें, जाय तितलें तिणें प्रयत्न केल्ले,
पळयत पुस्तक म्हणटा त्या स्त्री सगळ्यांतल्यान म्हणटा साबार वयसांच्या हातान पडून ती कश्टली आनी आपलें आशिल्लें सगळें तिणें वखदां करशिल्लें, तरी पूण कांय पुणे बरेपण जोडच्या बदल्याक तिणें पिडस्स सरकन घेतिल्ली. पूण जेजूक आपडतस थंयसर ती गूण जाता. त्याच प्रमाणे लाजरस मरून थोडे दीस जाले जाल्यार पळयत पुस्तक म्हणटा जेजू वेता आनी ताका उठ म्हणटा आनी तस घडये तो उठता. ते देखून हांवें तुवें ह्या ओपारी मुखांतर उडास दवरूंक जाय. देवाक असलोच म्हणलो काळ ना. खंयच्या वेळार खंयच्या घडयेकी म्हाका आनी तुका कसल्योय संगती दिवंक शकचो तसलो देव तो. तें बी धरणीक घाल्लें कितल्या दिसांनी तें फालवी येता ताका म्हणलें रयत तो नेणा. फालवी आयली जाल्यार कितल्या दिसांनी खणस येत आयल्यार तांदूळ धानी जायत की ना तो नेणा. तरी पूण भरवशान तो घालता, आशेता, अपेक्षिता आनी पळयत पुस्तकाच्या त्या सांगण्यात पळयता आमी भुंयस थंयसर बरें ताका फळ दिता म्हूण पळयत पुस्तक सांगता. पळयत पुस्तकांत आमी जाणाव थंयसर एक वेवस्थीत रितीर हांवें सांगलें हें बी आमकां फळ दिवचें आमी पळयता. एक बी म्हळ्यार कितें जावन आसा मोगाचें. बी म्हळ्यार एक सामर्थ्य आसून उपयोग संपूर्ण उपयोग जायना तसली एक 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 संगत. एका बिया थंय व्हड सकत आसता तरी पूण ते उपयोग जावना आनी त्या बियाच्या स्वरुपार आसता. त्या देखून स्वामी जेजू क्रिस्त त्या ओपारेन उलयत आसतना म्हणटा सासवाच्या बिये विशयी उलोवन म्हणटा मातयेन ओंपुल्ल्या वेळार तें ससाव तें भुंयत रोयलेल्या सर बिया कणा प्रास ल्हान जावन आसा तरी वमतस तें किरलोन वाडटा आनी सर जडां प्रास तें व्हड जाता आनी व्हड फांटे सोडटा म्हूण पळयत पुस्तक म्हणटा. आनी त्या देखून त्या सस्वाच्या खणा भितर तेद व्हडलो रूख जावन त्या सगळ्यांक त्या सुकण्यांक सावळी दिवचें आसलें, सुकण्यांक आसरो दिवचें आसलें. सकत त्या एदेशा बियांत आसा तरी त्या बियाची सामर्थ्य परिपूर्णतेक येवना. ती सामर्थ्य त्या बिया भितर मात्र आसा. खेदाळा ती बी धरणीर घालें आनी थंयसर इतर संगती मेळोवन ते वयर आयले, ते बरें फळ दिवंक लागलें. ताजें सामर्थ्य परिपूर्णतेक वचून पावता. आज मोगाचेनो बी हांवान तूं साबार पोटी ह्या आत्मीक संगतीने उलयत आसतना आमी देवाच्या उतार म्हणून आमी मानून घेता. जायते बोटींक जायते धर्म प्रचारक, जायते धर्मीक बरे बरे शर्मावन दितात, बरे बरे देवाचे उतराच्यो बियो मुजे थंय आनी तुजे थंय घालतात. शर्माव आयकल्ले साबार जण मुस्त खुशी भोंवतात आनी तांचे थंय तें बी आसा. तांचे थंय त्या धर्म प्रचारकांनी धर्मा विशीं सांगता आसतना आयकल्लें तें बी तांचे थंय आसा. आज आमी हर एकल्यांनी आमचे थंय एक घडी आमच्या काळजांत आमच्या मोतीन आमी चिंतें जाल्यार म्हजे आनी तुजे कडेन कितलीं बियां आसात. जाय तितले हांवें तुवें शर्मा आयकलो, जाय तितले हांवें तुवें रितीरेक गेल्या, जाय तितले हांवें तूं नव्याना गेल्या, जाय तितलीं बियां म्हज्या आनी तुज्या हातांत आसात. सवाल हें बी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत भाळान रोंबोन फालवी येवन खणस जावन धानी दिला म्हणलें गी सवाल. जर तर हे पुरा बी हांवें काडून हातान धरून घेतली तरी पूण तें बी ओंपुल्लें तें बी जर तर पाळां ताका येवन फालवी फुटून खणस आनी जावन धनी दिना तें पुरा म्हाका आनी तुका कित्याकच प्रयोजनाक पडटेच ना.
आज लोक हारी हारीनी येता मागण्याक, हारी हारीनी रेतीरिंक, हारी हारीनी सगळ्यांतल्यान येता. कित्याक बरें शर्म आयकोंक मेळटात, बोरींग कंतर आयकोंक मेळटात, जायतीं बियां शेक करण करूंक मेळटात. पूण ही पुरा बी आयकोन जर तर हें बी म्हज्या काळजांत तें फुटोवन ताका फळां येवन फलवी दिवन सोकोंक ना तर खंयच तें इतलें आयकोनी प्रयोजन ना. सर्गार खंदीत जावन देव विचारचो ना तुज्या हातांत कितलीं बियां आसात म्हूण विचारचो ना. बगार विचारतलो तुवें कितलीं फळां दिलाय म्हणलें खंडीत जावन विचारतलो. त्या देखून हांवें आनी तुवें जाणा जावंक जाय. आत्मीक वाडावळ म्हळ्यार सामान्य जनाच्या मतींत बायबलेक बायहाटी येजे म्हणून गौरव वा ताणें मुस्तू शर्मा या मुस्तू देवाचें उतार आयकाचें म्हणून पुरो या जायते खंतार आयकोचें म्हणून पुरो. पूण पवित्र पुस्तकांत तुवें कितलें जाणा आसाय म्हणलें मुख्य न्ही. बगार तुजें जाणा कितें इल्लें आसा जाल्यार तें कितें तुज्या जिवनांत तें फळ दिलां ह्या बियान तें झड जावन तें फळ दिलां म्हणलें प्रमुख जावन आसा मोगाचें. आमचेच जिवनांत आमी पळया आमकां व्हडलें व्हडलें कांय गरज ना. थोड्यो थोड्यो ल्हान संगती हर एका ल्हान भुरग्याक जाल्यार गुत्त आसात. आमी जाणा मोगाच्यान आनेकल्या विशयान पाड उलोवंक नजो म्हणून. पाड उलोवंक नजो म्हणलें देवाचें एक उतार. जर तर हें एक उतारच म्हज्या काळजान जर तर फळां रोमोन जड जावन फळां दिल्लें जाल्यार म्हज्या जिबेंत हांव कोणाच्याच विशयेंत पाड उलयनासलो. जावं करो म्हाका आनी तुका गुत्त आसा जिवितांत आनेकल्याचो मोग करी जाय, आनेकल्याक म्हजें चड म्हत्व दी जाय. तरी पूण तें म्हाका जाण आसा वय पूण कार्यगत हें बी तें देवाचें उतार म्हज्या काळजांत तें रोमोन फळां दिवंक ना जाल्यार बी स्वरुपार मात्र उरता आनी ताका खंयच्याकच प्रयोजना पडना. त्या देखून हांवें तुवें उडास दवरया मोगाचें न्हू. जिविताची सता हांव कितलें जाणा जाता म्हणलें मुख्य न्ही. पूण जिविताची सता ती जाणा जाल्ली म्हज्या काळजांत फळां फुटोवन फलवी दिवन खणस दिवन दानी जाता की म्हणलें मात्र सवाल म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार आयच्या दिसा ह्या ओपारे मुखांत्र उलयता. ह्या ओपारेंत म्हाका एक भोवसड टच जाल्लें एक उतार जावन आसा पळयत पुस्तकांत. तें हें पळयत पुस्तक म्हणटा दीस वा रात तो न्हिदून आसूं वा जागो आसूं तें किर्लाता आनी वाडटा आनी हें कशें म्हूण तोसून येना. हांगासर एक विचार आसा मोगाच्यान. रैत बी ओमता उदक घालता जावं करो ताका जाल्लें पोशण कितें करीचें म्हूण गोबर आनी घालता तरी पूण तें बी किर्लाता वा ना किर्लाता तें तो नेना. किर्लाता तरी तें कशें किर्लाता कशें तें किर्लोन व्हड जाता तो तें नेना. ताणें कितें करीत ताका कालें गोब्बरा घालयत गोबर घालयत उदक घालयत इतर पुरा घालयत तरी पूण कशें तें वाडटा कशें तें जीव जाता तें ताका कळीत ना. आतां हें आमच्या जिवनांत आमी आतां पळयसे मोगाच्यान म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत साबार तरेचीं गणितां घडल्यान कशीं ती जाली म्हळें हांव आनी तूं नेणाव. मुस्तपुटी आमी म्हणटा तो व्यक्ती पोर म्हणसर सामान्य व्यक्ती जावन आसलो आतां पळय येदो व्हडलो मनीस जाला कशें जालो सायबा तो कसो जालो. मुस्तपुटी आमी म्हणटा तो व्हड सायबा हांवें घर बांदलें कशें बांदलें गे म्हाका तो गुर्त ना म्हज्या कांय नातलें पूण कशें गे हांवें बांदून जालें.
म्हणजे जिवितान कितलीं घडीत आसात मोगाच्यान, कितलीं घडीत आसात, जाय तितलीं घडीत आसात. कशें जालें म्हणलें हांव आनी तूं केदींच नेणाव मोगाच्यान. उडास दवरया, देवाचें राज हांवें तुवें चिंतचें तें कशें जाता म्हणून त्या जिवितांत कशी बदलावण जाता म्हणलें हांव आनी तूं नेणाव मोगाच्यान. हांवें तुवें करी जाय आसलें इतल्यांत ओंबी जाय आनी थंयसर म्हजें काम जालें. उपरांत थंयसर मातयेंत थंयसर बदलावण घडटा ती म्हज्या हातान ना, रयताच्या हातान ना. तें बी आसलें कशें तें जड जावंक थंय सकत येता आनी कशें बी आसलें थंयसर भायर येवन ताका फाळां येतात, तें रयताक गुंतना. पूण प्रयत्न मात्र ताचे. आज हांव आनी तूं चिंतूंक पुरो, हें देवाचें उतार कशें आबा म्हज्या जिवितांत फळ दीत, कशें फळ दीत मोगाचें उडास दवरा, कशें फळ दीत म्हाका आनी तुका खंडीत जावन कळीत ना, तें देवाक मात्र तें कळीत आसा. केदाळा अब्रामा लागीं देवान सांगलें तुका भुरगें जाता म्हणटा आसतना आमी जाणाव त्या उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयलें जाल्यार 17व्या अध्यायान 15 वाक्य जावन 17 वाक्य म्हणटा, देव अब्रामाक सांगी लागलो तुज्या बायले सारायक ह्या फुडें साराय न्ही बगार सारा म्हूण आपयतलोय. हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो आनी तुजे उदेशी तुका एक पूत दितलो. हांव ताचेरय आशिर्वाद घालतलो आनी ताचे तावन राष्ट्रां उत्पन्न जातलीं, परजांचे राय तिजे तावन उब जातले. अब्राम धर्नीक सरपटलो आनी हांसलो. आपणा इतल्याक तो म्हणा लागलो 100 वर्सां प्रायाचेक भुरगें जावंक कशें साध्य. आनी सारान 90 वर्सां प्रायर भुरग्यांक कसो जल्म दिवचो. 5000 लोकांक वाडटा आसतना थंयसर आसलेल्या त्या भुरग्यां लागीं 5 उंडे आनी 2 मसल्यो मात आशिल्ल्यो. आनी सिस्वर हें कशें पुरो इतल्या लोकांक, कशें, हाव इज इट, कशें. पूण देवान जें कितें आसा तें 1000 वांट्यान वाडोवन साध्य केलें मोगाचें. हांव करमरी एक गाब्रियल बडो दिश्टीक पडल्या वेळार तूं एक पुताक प्रसूत जातलें म्हणटा आसतना हांव करमरी उद्गारता हें कशें साध्य, हें कशें साध्य. जिविताच्या हर एक घडये हांव आनी तुवें हेंच सवाल विचारता, हें कशें साध्य. हांव एक सामान्य व्यक्ती, हांव एक प्रायवंत व्यक्ती, हांव एक पिडेस्त व्यक्ती, हांव एक अशिकपी व्यक्ती. हांव येसले एका आशक्त जावन आसच्या म्हज्या ह्या परिस्थितीर मुखल्या दिसांनी हांव एक फळां बरी जाता म्हणलें कशें. म्हणलें सवाल म्हजे आनी तुजे मुखार सदांच तें आसा, सदांच तें आसा. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा कशें जाता, कितें जाता तें तुका पडोवन गेल्लें न्हय. तुजें काम कितें आसा तें तुवें करूंक जाय. तें बी ह्या मातयेचेर पडटा आसतना तें दोळ्यांक दिसना. मातये भितर पडलां कितें जाता रयता काय कळूंक असो कळना. त्या रयता मदलो आनी त्या बिया मदलो संबंध ना जाता. तेदो मिसर बी ताच्या हातांत आसता, पूण हेपटी बी त्या मातयेक गेल्या उपरांत त्या रयताक आनी त्या बियाक संबंध ना. आनी तें बी धरणे गेल्ल्या वेळार बियाक गुंतून आपणाक कित्याक थंयसर गेला, उद्देश कितें म्हणून त्या बियाक गुंतना ताका काण त्या धरणीक गेला. ह्याच प्रमाणे म्हजो आनी देवाचो संबंध, तुजो आनी देवाचो संबंध. देव तुका कशें तुज्या जिवितांत बदलावण जाता तें तुका कळीत जायना. तुज्या प्रकार तूं एक सामान्य व्यक्ती जावन आसूंक पुरो. तूं एक संवसाराच्या दृश्टीन एक ल्हानसो व्यक्ती, ल्हानशे पैकी ल्हानसो व्यक्ती जावंक पुरो. पूण देवान तुजेर आशिर्वाद घाल्ल्या वेळार, देवान तुका सकत दिल्ल्या वेळार तुजी सकत ह्या मापान वाडटे लेगीत तुज्या जिविताचो उद्देश ह्या मापान बदलावण जातो लेगीत तुजें जिवीतच परिवर्तन जाता. आमच्या कुडींत
आमच्या जिवितांत कितें पुरा आमकां जावन आसा तें हांवान तूं नेणाव मोगाचें न्हू. केवळ मकान तुका रचलेलो सर्वेस्पर देव मात्र जाणा म्हज्या जिवितांत आजुनी ह्या घडये म्हज्या जिवितांत कितें जावन आसा सर्वेस्पर देवाक मात्र गोत्तो. पयत पुस्तकांत आमी वाचलें थंयसर म्हणटा ती मातयेन भुंय आपले सक्तींच फळ दिशें करता. भुंय कितें करता? आपले सक्ती फळ दिशें करता. न्ही रैताच्या सक्तीन न्ही त्या बियाच्या सक्तीन. बगार ती भुंय आपणा सक्तीन ताका जीव वाडशें करता आनी जीव वाडोवन त्या बियातावन फळ दिशें करता. फळ दिशें करता. त्या देखून हांवें आनी तुवें उडास दवरूंक जाय मोगाचें न्हू. आज हांव आनी तूं खंयच्याय परिस्थितीर आसूंक पुरो, खंयच्याय परिस्थितीर आसूंक पुरो, पूण उडास दवरया. सर्वेस्परा देवान म्हाका आनी तुका खंयच्या घडये जिवाच्या सक्तीन बरोवन विशिश्ट रितीर ताणें उपयोग करूंक साध्य आसा. पयत पुस्तकांत जेजू म्हणटा एक गोवांकड मातयेन पडून थंयसर तो मरून मेल्यार मात्र तो साबार फळां दिवंक शकता, ना जाल्यार तो एकडोच उरता. पयत पुस्तकांत आमी पळयता जुआंच्या 12व्या अध्यायांत 24वें वाक्य अशें म्हणटा. त्या देखून म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हांव तूं एक बीन जाल्यार, हांव तूं एक बीन तर पयल्या सुवातेर हांवें तुवें मरोंक जाय. खंयच्याक? आमच्या आशा आकांक्षाक. केदाळा म्हणसर ती भी ताजे सक्तीन थंयसर तें बी मातयेन मरना. थवळ म्हणसर ताका फळां येवन ताजे तावन फल येवंक शकना. केदाळा म्हणसर म्हजें तें आशा आकांक्षा, म्हजें तें बांदपासपण, विविध रितीचें बांदपासपण आसा. थवळ म्हणसर खंयचेंय बी देवाचें उतार म्हजें तें वाडोवन येवंक शकना या फळ दिवंक शकना. त्या देखून हांवें तुवें म्हज्या तुज्या जिवितांत संपूर्ण तरान शरणागत जावंक जेजू म्हाका तुका उलो दिता. केदाळा हांव तूं शरणागत जाता, थंयसर बदलावण प्रारंभ जाता. आयच्या वाचपान आमी पळयलें जाल्यार जेजू म्हणटा, पयत पुस्तक म्हणटा भुंय आपले सक्तींच थंयसर फळ दिशें करता. आतां भुंय म्हळ्यार कितें? थंयसर सवाल अनेक उपजाता. भुंय म्हळ्यार कितें? भुंय म्हळ्यार माती. भुंय म्हळ्यार कितें? माती आसा. माती म्हळ्यार कितें? परत सवाल. आमच्या उस्त्राक माती जाल्यार कितें करता आमी? धुता आमी. कित्याक? मेळ्ळें म्हणटा, मेळ्ळें लागलां म्हणटा. आमच्या घराक दाळे झाडटा पुसता. कित्याक? माती येयल्या घरा भितर देखून तें झाडीचे पुसीचे ना जाल्यार गलीज जाता म्हणटा. सामान्य म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मोगाचें न्हू, माती जावन आसा एक संकेत मेळ्ळेपणाचो. मेळ्ळें खंय गेल्यार मेळ्ळें ना, आमकां नितळ जायचें. माती पुरा खंय लागून वचो, भायर नितळ जायचें म्हणून. पूण ह्या बियाक खंयसर तावन जीव येता. त्या मातयेन पडिल्ल्या वेळार जीव येता. आनी ती माती कितें जावन आसा म्हज्या तुज्या जिवितांत? म्हज्या तुज्या जिवितांत तिरस्कार, दोगदोणी, कश्ट, वायट आमचेर येत आसतना हांव आनी तुवें मोगाचें न्हू, ह्या कश्ट नश्ट वेळार हांव आनी तूं चिरडून आसता. आनी असल्या संकश्ट वेळार सर्वेस्परा देवाक हांव आनी तूं उलो मारूंक शकता. आनी सर्वेस्परा देवा लागीं केदाळा ताजे ते येवन उलो मारता. ताका शरणागत जावन सांगता, सर्वेस्परा म्हजें ना कांयच करूंक शकना. हे म्हजे वयले कश्ट म्हाका कितें करूंक ताजेंतल्यान भायर येवंक असाध्य, ह्या तिरस्कारांतल्यान भायर येवंक असाध्य. असलें मेळ्ळेपण म्हजे बोवारी आसल्या वेळार संपूर्ण तरान देवाक हांव शरणागत जाता. आमी जेजूच्या नेराच्या ओपारीन आमी पळयलें सामातेवाच्या 13व्या अध्यायांत 24 वाक्य पर्यंत जेजू नेराचे ओपार सांगता. थंयसर आमी जाणाव, थंयसर तो स्वामी जेजू क्रिस्त म्हणटा, धन्यान केवल
बरें शेतांत बरें बी ओंपुल्लें तरी पूण दुस्मान येवन कितें करता नेर ओंपता आनी पळयत आसतना थंयसर इशिल्यान नेर आसा इशिल्यान बरें झाडां आसात बरें बी जीं झाडां आनी नेर दोनी सांगात एकाच गाद्यांत आसात आनी धने कळटा आसतना धनी म्हणटा आतां तीं काड नाकात मागीर लुवणेच्या वेळार पळया थंयसर स्वामी जेजू क्रिस्त सांगता आसतना 11च्या वेळार जो कोण पाड करना आसा तांचे विशीं ते उल्लेख केलो जावंक पुरो पूण आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत हांव आनी तूं पळयलें जाल्यार म्हाका आनी तुका देवान जाय तितलीं बरीं आशिर्वादां दिल्यांत ह्या आशिर्वादां सांगता आमच्या दुस्मानांनी नेरा बरीं म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत विविध कश्ट ओंपल्यात जावं करो तिरस्कार ओंपला जावं करो अवमर्याद ओंपल्या जावं करो दुबळेकाय ओंपल्या जावं करो कश्ट ओंपल्यात आनी जिविताच्या म्हज्या आनी तुज्या जिविताच्या भागांत इशिल्यान नेर आसा इशिल्यांत बरें आसा आनी हे कश्ट हे दग्ध ही कंथ ही बेजाराई सर्वेस्पर देव म्हाका ह्या मुखांतर ताका विधेय जावन जियोंक अवकाश करून दिता जर तर हे कश्ट कंथ बेजाराय दूख अवमर्याद निंदा नातले जाल्यार हांव कितेंय जावन आसता पूण हे पुरा म्हज्या जिवितांत जें कितें दुस्मानांनी करून घालां तें सर्व म्हाका सर्वेस्परा मुखार खालतें जावन ताका सरपडोवंक म्हाका अवकाश करून दितात आनी जें म्हजें थंय देवान बरेंपण रचलां तें बरेंपण म्हाका जियोंक एक उत्तेजन दिवन आसात आनी दोनीय आसल्या वेळार सर्वेस्परा मुखार हांव ताजे मुखार वचून रावोंक शकता कित्याक संपूर्ण तरान त्या बिया बरी त्या मातयेच्या पोंदा अवमान निंदनेच्या पोंदा खंती बेजारान कश्टांत दुखांत हांव आसता आसतना सर्वेस्पर देव पवित्र आत्म्याचो तो पावस म्हज्या जिवितांत धाडटा आनी थंयसर म्हाका एक जीव येशें करता त्या देखून आमी पळयता रोमाकारांक बरयल्या त्या पत्रांत सांत पौल म्हणटा 8व्या अध्यायान 28वें वाक्य म्हणटा ह्या शिवाय आपणाक मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पड अशें करता म्हूण आमी जाणाव उडास दवरया मोगाच्या न्हू म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हांव आनी तूं एक बीन तर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत तें मेळेपण सगळें देव बऱ्याक पड अशें परिवर्तन करता समाजाचो लोक म्हणूंक पुरो वो व्हडले व्हडले उलयतलो आजच्या जिवितांत कितें जालां पूण म्हजो देव आनी तुजो देव जें कितें म्हज्या जिवितांत जावन आसा हर एकी बऱ्याक पड अशें करता जावन आसूंक पुरो त्या अनेका बियाक मातयेन घालता आसतना उरल्ल्यो बियो म्हणले कोणना शाय पडलो पळय पडलो हांव पळय हांगा वयर कोंड्यान बरें करना आरामेर आसा हें बी पळय पडलें गेलें मातयेन पडून गेलें माती पडून गेलें पूण तें बी त्या मातयेंत आपणाकच परत किर्लोन वयर येता चड जावन जाय तितलो फळ दिता पूण थंयसर वयर आसलें बी तें तशेंच उरता त्या देखून आज आव्हान तूं आमकांच आमी देवा मुखार रावता आसतना देवा कडेन सांगया देवा म्हजे बोवरी आसचे तो चिकोल म्हजे बोवरी आसची ती माती म्हजे बोवरी आसचें तें मेळेपण म्हजे बोवरी आसचें तें कश्ट दगड सोम्या तुका हांव समर्पिता तूं म्हजे थंय नवो जीव आसा कर आनी हो जीवा मुखांतर म्हजे थंय पालवी म्हजे थंय कणस
मुझे ते धानी उपजाशें कर. आणि ह्या मुखांतर हांव एक फळाबरीत व्यक्ती जावन ह्या समाजान म्हाका जीव अवकाश कंदी. आमी वाचिल्ल्या त्या ओपारींत तो मनीस न्हिदता, रातीक न्हिदता आनी सकाळीं उठता, पूण म्हजो आनी तुजो देव केदींच तो न्हिदना. रातीकी जागो दिसाकी जागो मुची आनी तुजी तो जतन करनासा. पळयत पुस्तकांत आमी पळयता कीर्तन 129 अध्याय 4 वाक्य म्हणटा, ना इस्रायल सो राखणो निदाना वा जेमेना. त्या देखून हांवें तुवें कांयच भिवची गरज ना. सर्वेस्पोर देव म्हजो आनी तुजो देव तो न्हिदोंकी निदाना जेमेना सदांच म्हाका आनी तुका पळोवनूच आसा. म्हाका आनी तुका पळोवनूच आसा. उडास दवरया. हांवें आनी तुवें पळयत पुस्तकांत जायते फावटी वाचलां जावंक पुरो. जेजू येत आसतना ते थंयसर देवसर रागले व्यक्ती भिवून कांपोवन आशिल्ले आनी म्हणटाले, तूं नीज एका देवाचो पूत, मावोन तुजो पूत, आमकां दया कर दोशी नाका म्हूण सांगून आशिल्ले. पूण आनी एका कुशीन भाग्यवंत म्हणचेत आसले शास्त्री आनी फरिजव त्याच जेजू मुखार हात बांदून ताका सवालां करनाशिल्ले, ताका सवालां उडोवन आशिल्ले. पळया, एका कुशीन आमी म्हणटा तो देवसार म्हणटा, पूण तो देवसार समेत कांपोवन नामास्कार केलो तरी भाग्यवंत म्हणचे ते शास्त्री फरिजेव सक्कळे तांकां वांजेल कोत्ता आसलो, ज्ञान आशिल्लें, बियां तांचे थंय आशिल्लीं, पूण ती बियां फोळ दिनातले आशिल्लीं. माती ताका पाळां येवन, ताचे थंय पलवी येवन, कणस येवन धानी दिनातलीं बियां जावन आशिल्लीं. आनी त्या देखून ते जेजू मुखार हृदय मुखार दवरून सवालां घालतात मोगाच्यान. आज म्हाकाच हांवें तुवें विचारूंक जाय, हांवें येस शास्त्री फरिजेवा बरी जायतितले वांजेल जाणा आसचो व्यक्ती, जायते पळयत पुस्तक जाणा आसचे व्यक्ती, जायते जेजू क्रिस्त विशयी जाणा आसचे व्यक्ती, जायत्या संतां विशयी जाणा आसचे व्यक्ती, जायते नोवेना केल्लो व्यक्ती, जायते रितीर केल्लो व्यक्ती, हांवें तो संसोगी या मुजे थंय तें बी देवाचें उतर म्हळ्यार बी मुजे थंय तें पाळां दिलां गे, म्हज्या काळजांत पाळां रोमून पलवी फुटून कणस आयल्याक म्हणलें सवाल हांवें तुवें इसारचें मोगाचें न्हू. ना जाल्यार हांव आनी तूं खंयसर गे, हांव आनी तूं सुकून पडटा. त्या देखून सोम्या जेजू क्रिस्तान बियांच्या ओंबियांची ओपार सांगता आसतना सांगलें, मेरे देगेर पडलें तें बी, मेरे देगेर पडलें तें बी. ताका तें पडले कुडले सुकण्यान येलें आनी तें केलें वेलें. तें जर तर थंयसर तें पडलें बी ताका पाळां येवन गट आसलेल्यार सुकण्याक तें उडोवंक जातें ना. कित्याक तें जालें, तें केवल बी मात्र जावन आसलें. ताचे थंय जायतितली त्या बिया भितर सकत आसली जाल्यार ती सकत उजवाडाक येवन वतली आनी त्या देखून ती सकत मात जावन रोवली आनी थंयसर येवन सुकण्यान येवन केलें वेलें. दुसरें बी खडपा सुयेतर पडलें. एक घडी संतोशान तें देवाचें उतार घेतलें, पूण ताका पाळां रोमूंक ना देखून तें बेगीनच करपोवन मेलें. म्हजें आनी तुजें तें आसचें तें बी, म्हजें तें आसचें आनी तुजें तें आसचें देवाचें उतार म्हणलें बी. आज हांवें तुवें आमच्या अंतस्करण आमी पळयलें जाल्यार हें बी निसायकी तें रोमोवन थंयसर पाळां दिवन पलवी फुटोवन कणस दिवन धान्याचेर आसा गे, ह्या बियाच्या स्वरूपार मात्र आसा गे म्हणून हांवें चिंतिचें मोगाचें न्हू. जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्ल्या वेळार सगळ्या शास्त्री फरिजेवांनी ताका अपमान केली, निंदा केली, ताका मेळें उडयलें म्हळ्यार उतरांनी आनी कश्ट दग्ध पुरो दिलें. मेळें थंय केलें तरी पूण त्या जेजू क्रिस्तान तें पुरा सोंसलें. कित्या खातीर त्या मेळ्या मुखांतर, त्या निंदा मुखांतर, त्या अपमाना मुखांतर, त्या कश्टा मुखांतर तो कुस्सार मेलो मात्र न्ही, जिवंत जावन तो पुनर्जीवन जावन सर्गार सोडलो.
जेजू आज मकान तुका हे सेवा पारे मुखान सांगता, मुझ्या पुता मुझ्या दुवे सगळ्यांतल्यान तुका आत्मा नालिसाय असल्या रे, सगळ्यांतल्या कष्ट बोवारी असल्या रे, या बिया बरीन तुझा बी त्या मातये पोंदा पडटा आसतना कोणाच्या दोळ्यांक ते दिसना जाल्यार रे, बरी ल्हानशें तें बीन जाल्यार रे, ल्हानशा दोळ्यांक दिसनातलें तें बीन जाल्यार रे, त्या मातयेंत त्या मेळ्यांत तें बी जीव जाता, तें बी जीव जाता. ताजे थंय जीव बरोवन उब जाल्लें तें धानी दिवंक पावता मोगाच्यान. त्याच्या दिसा हांव आनी तूं मुकल्या आराधना वेळार सर्वेस्परा लागीं मागया, सोमया म्हज्या जिवितांत असले पुरा कश्ट आसात, देवाक गुप्त आसा, देवाक नेणा न्ही, तो राती दिसाक खंयचें निदाना. हर एक म्हज्यान तुज्या जिवितांत असचे कश्ट जावंक पुरो ती पिडा, जावंक पुरो ते एकसुरपण, जावंक पुरो ती निंदा, जावंक पुरो ते खल पुरा रितीचे कश्ट, त्या मनशांक मात्र तांचे कश्ट गुत्तो. हे सगळे मेळेपण मुजे बोवारी आनी तुजे बोवारी आसा मोगाच्यान. आनी ही माथी, ह्या माथी भितर हांव ते बी आसता आसतना, ह्या मेळेपणा भितर हांव आनी तूं आसता आसतना सर्वेस्परा देवाक उलोव मान सांगया, सोमया म्हाका कशें म्हूण गुत्तू ना, म्हाका कशें तूं करताय म्हूण गुत्तू ना, पूण हांव जाणा तूं खंडीत जावन करूंक शकताय. तूं देव सृश्टी करता, तूं जीव आनी जीव दातार, आनी म्हाका जीव दिवंक शकताय, जीव म्हजो उन्न स्थितीक पावयताय. तर हांव म्हाकाच संपूर्ण तुका शरणागत जाता. आयच्या दिसा तुज्या उतरांचें बी म्हज्या कितें पुरो आसात ताका ते बियांक पाळा येवंक कर, त्या बियांक पालवी येवंक कर. ह्या म्हज्या पालवेतावन कणस उपजाय, कणसातावन दाणे उपजाय, आनी दाणेतावन फळां दिवंक म्हाका कृपा दी. आनी सर्वेस्परा म्हजें जीवन तुका मनवंचें तसलें जीवन जावं दी, म्हजें जीवन 1000 जाणांक उपयोग जावंचें तसलें जीवन जावं दी, म्हजें जीवन उजवाड जावंचें तसलें जीवन जावं दी, फळां बरी जीवन जावं दी. आनी ह्या मुखांतर सोमयान जेजू सगळ्यांक म्हाका, म्हज्या कुटुंबाच्यांक, म्हज्या शेजाऱ्यांक, म्हज्या समुदायाक, म्हज्या समाजीक आनी सगळ्या राष्ट्राक आनी संवसाराक आमी एक फळबरीत व्यक्ती जावंक सोमयान तो उपयोग कर म्हूण आयच्या दिसा आमी सर्वेस्परा लागीं मागता आसतना परत आमी त्या 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 ओपार विशयी ध्यान करून सांगया. थंयसर पळयत पुस्तक म्हणटा दीस वा रात तो न्हिदून आसूं वा जागो आसूं तें किर्लाता आनी वाडटा आनी हें कशें म्हूण तो नेणा. देवा लागीं सांगया, सोमया हें हांव एक बी, म्हाका तूं जीव दी, म्हाका कशें म्हूण हांव नेणा. बगार तूं जाणाय म्हज्या जिवितांत आसचे कश्ट संकश्ट निवारण, म्हज्या जिवितांत आसचे पिडा शिडा निवारण, म्हज्या जिवितांत आसचे खंत बेजारें निवारण. म्हजें तें जीव भर सोमया, तुजो जीव भर सोमया, आनी तुजीं फळां मुझे थंय उपजाशें कर. आमेन. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 सोम्याचे आशीर्वाद जोडूंक तयार जावया. गव्यान गीत येद्या वडा साक्रामेंता. येत्या ओढा साक्रामेंता सस्तामा करूया. पूर्विल्या त्या रूपाभोवता नव्यो रीतीन आदार्या. सलवोडवेच्या कस्तुतीच्या बावाटाचे बोलदिव्या. ससे बाबा तसेच पुत्र उल्हासाने स्तुतीसा. पृथ्वी महिमा सस्ना
ये देवाविची सक्रमेंता घाल तुझ्या कष्टा सोगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून सोबल सदांच आमचे दे आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर तूं आमचो राय धनी म्हूण वळखून तुका प्रणिपात करता आनी तुजे मुखार दिंबेनी पडोवन आमचो मान तुका पटयता तुझे राय पोवन तुजो अधिकार तुजी पदवी तुजी महिमा आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या हर एकाच्या जिवितान आमच्या समाजीन आमच्या देशांत आमच्या संवसारान परजोळणी म्हण आमी मागता तो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना